विकसित भारत आणि विकसित गोंय जाय जाल्यार दर एका बुथाचेर उण्यात उणी 50% मतां मेळप हो आमचो स्पश्ट ध्येय आसा। राज्य आनी जिल्लो पावण्यार ही रणनीती तयार आसा। आता खरी ताक तुमचे कडेन आसा। नियोजन तयार आसा, फकत अंमलबजावणी ही तुमची जापसालदारकी, अशें म्हणत राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीनान उलो मारलो। बिहार वेंचणुकेत लोकांनी काँग्रेसीक जागो दाखयलो। गोंयांत कितें करचें हें बंदखणीत आशिल्ल्या दुसऱ्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगपाची गरज ना। विरोधी पक्ष युतींत एकठांय आयला, तांकां सारको ध्येय ना। रस्त्यार बसून सांगतात तांच्यांनी कसलीच उदरगत करूंक ना। गोंयचो विकास फकत भाजपांत आसा अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान विरोधी पक्षांक धारेर धरून बरेच उजरावन काडले। घोगळ हाऊसिंग बोर्ड सुरी हल्लो प्रकरणात चारूय दुबावितांक जेएमएफसी कोर्टात 7 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायली। तशेंच शांतता आनी कायदो सुवेवस्था राखपा खातीर सुन्नी गुलिस्तान मशीद 2 दिसां खातीर सील केला, असो आदेश दक्षिण गोंय उपजिल्लोधिकारी गणेश बर्वे हांणी जारी केलो। मजगतीं घरच्यांनी खून जाल्ल्या अलीची कूड ताब्यात घेतली। युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ या प्रकल्पांची जमीन पर्यटन खात्याची आणि पर्यटन खात्याकूच ते दोन्ही प्रकल्प रद्द करपाक अधिकार आसा, अशी माहिती पर्यटन खात्याच्या सूत्रांनी गोमंतक टीव्हीक दिली। जाल्यार दुसरे वटेन चिमलाकारांच्यो मागण्यो बदलत आसात। प्रकल्प पुरायपणान रद्द जालो अशें मंत्रिमंडळांतल्यान मान्यताय घेवची, अशें आतां चिमलाकार मागतात। फाटल्या वर्सा प्रमाण कसलीच वायट दुर्घटना घडची न्हय म्हणून अंदू शिरगांवचे लयराई देवीचे जात्रे वेळार कडक उपाय येवजण करतले। तसो निर्णय शासकीय पावण्या वयल्या बसकेत घेतला। एप्रिल म्हयन्याचे 21 तारखेक जावपी लयराई देवीचे जात्रेचे फाटभुंयेर शेनवारा शिरगांवां एक महत्वपूर्ण बसका जाली। उपरांत फाटल्या वर्सा खेटाखेट जाल्ल्या आनी हेर सुवातींची पळोवणी करून सुरक्षेच्या नदरेन आढावो घेतलो। गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हळ्यार विजय सरदेसाय।
विधानसभा वेंचणूक जावन विजय खंयच्या पार्टीत प्रवेश करतलो ताचेर आपूण भाष्य करपाक सोदिना म्हणून कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो उलयलो. जाल्यार मायकल राजकारणांतलो एक जोकर, ताका नाका जाल्ली वादग्रस्त विधानां करपाची संवय जाल्या अशें गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी मोहनदास लोलयेकारान सांगलें. गोंय युवा काँग्रेसीचे अध्यक्ष अर्चित नायक हांणी भाजपाचेर टिका करून भाजपाच्या युवा अध्यक्षान प्रसार माध्यमां कडेन उलोवचे पयलीं मुळावें घटनात्मक गिन्यान शिकचें, नाजाल्यार ताची चुकीची विधानां गोंयच्या लोकां मदीं घुसपागोंदळ निर्माण करतलीं अशें सांगलें. तशेंच भाजपाच्या युवा अध्यक्षान बेजीक ट्युशन घेवपाक जाय असोय सल्लो अर्चित नायकान दिलो. एका दिसात भांगर 14,000 जाल्यार चांदी 20,000च्या दरान देंवल्या. 7.65% देऊन 10 ग्राम 1,69,000 रुपयांचेर पावले. भांगर आनी चांदीचो वाडिल्लो दर नव्या वर्सा लेगीत सकयल देवूंक नाशिल्ल्यान लोकां मदीं तणाव निर्माण जाल्लो. जानेर म्हयन्याच्या सुरवेक सावन भांगराचें मोल 43,000 रुपया परस चड म्हळ्यार सुमार 32% वाडलें. तेच प्रमाण चांदीच्या दरांतय व्हड वाड जाली, पूण आतां मातशे लोकांक धादोशी जाल्यात. चलयांची भलायकी, स्वाभिमान आणि समानताय राखपा खातीर देशांतल्या सगळ्या शाळांनी किशोरवयीन चलयांक फुकट बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन्स दिवचे अशें न्यायालयान बंधनकारक निर्देश जारी केल्यात. न्यायाधीश जे.बी. पार्डिवाल आनी आर. महादेवन हांच्या खंडपीठान केंद्र सरकाराचे राष्ट्रीय मासीक पाळी नितळसाण धोरण देशभरांतल्या शाळा विद्यालयांनी प्रभावीपणान चालीक लावपाचो आदेश दिला. गोंयांत सध्या आंदोलनाचें सत्र चालूच आसा. नुवे मेगा प्रकल्पा आड थळाव्यांनी खर निशेध केलो. युनिटी मॉल प्रकल्पाक लागून फाटल्या कांय दिसां सावन महाआंदोलनात वांटेकार जाल्ले समाज वावुरपी नुवे मेगा प्रकल्पांचो मुद्दो घेवन चिमलाकार आनी गोंयच्या हेर एनजीओचे कार्यकर्ते नुवेकाराच्या मजतीक पावले.
शेनवारा सकाळी आसामच्या मोरान जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दोगांक दुर्दैवी मरण आयले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी बोलेरो पिकअप व्हॅनीन पार्क करून दवरिल्ल्या एका ट्रकाक नेटान धपको दिलो। देखून व्हॅनीत आशिल्ल्या दोगांक मरण आयले, जाल्यार तिसऱ्याक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्ल्याचें कळटा। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। शेनवारा सकाळी आग्राच्या इतेवा जिल्ह्यात महामार्गार जाल्ल्या स्वय अपघातात 10 जाणांक दुखापत जाली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एक भाविकांक घेवन वचपी बस बरीच वेगान येताली, पूण बस चालकाचो बसीवेलो ताबो सुटलो आनी बस उंथली। बसीत 45 प्रवासी आशिल्ल्याचें कळटा। दुखापत जाल्ल्यांचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। शेनवारा कर्नाटकाच्या बिडार जिल्ह्यात महामार्गार जाल्ल्या स्फोटात 5 जाणांक दुखापत जाली। ही घडणूक घडटाच पयली दुखापत जाल्ल्यांक हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केली। दुखापत जाल्ल्या मदीं 7 भुरग्यांचोय आस्पाव आशिल्ल्याचें कळटा। हो स्फोट जावपाचें नेमकें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना। गोयच्या दर्यादेगांचेर बेवारशी सुण्यांचो फटको पर्यटक आनी पर्यटनाक बसता, अशें निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयान नोंद केलां। गोंय आनी केरळ ह्या 2 राज्यांतल्या पर्यटनाचेर रस्त्यात सुण्यांचो परिणाम जाता, अशें न्यायालयान म्हणलां। शेनवारा सकाळी दिल्लीत दाट धुके पडिल्ले आसतनाच व्हडा प्रमाणात हवा प्रदूषण दिसून आयले। एकूय लेव्हल 327 इतलो नोंद जाला। हवा प्रदूषणाक लागून थळाव्यांनी भलायकेचो हुस्को उक्तायला। धुके आनी हवा प्रदूषणाचे मिश्र जाल्ल्यान लोकांक नाकार मास्क घालून वचचें पडलें।
शुक्रारा पश्चिम बंगालच्या देबानपुरा वाठारांत आशिल्लो पूल अचकीत कोसळ्ळो. ही घडणूक घडली तेन्ना थंय कोणूच नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एक बरोच वजन घेवन वचपी ट्रक ह्या पुला वयल्यान गेल्ल्यान हो ब्रिज कोसळ्ळो अशें कळटा. अचकीत घडिल्ल्या ह्या घडणुकेक लागून पुलाच्या कामाच्या दर्जाचो प्रस्न उप्रासला. उत्तराखंड हरिद्वारात शेनवारा सकाळी दाट धुक्यासयत कुलकुल्याची थंडी दिसून आयली. बरेच धुके पडिल्ल्यान वाहन चालकांक मुखार कांयच दिश्टी पडनाशिल्लें. तशेंच थंडेक लागून लोक स्वेटर आनी कान टोपयेचो वापर करतना दिसून आयले. कांय दिसा उपरांत जम्मू काश्मीरचो लेह श्रीनगर महामार्ग येरादारी खातीर उक्तो जाल्लो आसा. बरोच बर्फ पडिल्ल्यान हो रस्तो येरादारी खातीर बंद आशिल्लो, पूण सगळो बर्फ काडून सुवात मेकळी केल्ल्यान आतां येरादारी सुरळीत जाली. घुळे वखदा विरोधी पंगडान आंतरराज्य घुळे वखदा वेव्हाराचो पर्दाफाश करून 4 जाणांक ताब्यात घेतल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वट्ट 10 करोडाची ड्रग्स, 25.6 लाखांची रोख रक्कम जप्त केल्या. आनीकूय कांय जाणांक अटक जावपाची शक्यताय आसा. हालींसराक खुबशे तरणाटे भुरगे घुळे वखदांच्या वेव्हारात घुस्पिल्ले दिसून येतात, देखून ह्यो धाडी घालप सुरूच आसा. पंचवीसाव्या युवा कोंकणी साहित्य संमेलनाचो उक्तावण सुवाळो ठाणे सत्तरी जालो. सुवाळ्यात कन्नड लेखक जयंत गायकिनी आनी भारतीय संस्कृताय तिगोवन दवरपा खातीर साहित्य हें एक प्रभावी माध्यम आसा अशें स्पश्ट केलें. गोवा कोंकणी अकादमी पणजी, साहित्य मंथन सत्तरी आनी PM श्री स्वर्गीय हिरोजीराव बाबूराव देसाय सरकारी माध्यमीक शाळा ठाणे हांच्या सहकार्यान हें संमेलन घडोवन हाडिलें. नव्या पिळगेच्या लेखकांनी आपल्या बरपावळींतल्यान संस्कृतायेची मूल्यां, परंपरा आनी वास्तवताय मांडप खूब महत्वाचें अशें तांणी सांगलें. हें संमेलन 31 जानेवारी आनी 1 फेब्रुवारी अशे 2 दीस चलतलें.
भारतात सध्या निपा व्हायरसाच्या केसींनी मान वयर काढल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आता मेरेन भारतात 2 जाणांक निपा व्हायरसाचो संसर्ग जाल्ल्याचें कळटा. सेगीत जोर येवप, तकली दुखप, उलटी येवप ही निपा व्हायरसाची मुखेल लक्षणां जावन आसात. कोणाकूय अशी लक्षणां दिसून आयल्यार रोखडेंच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोरांनी केलां. दिसपट्टे सोरो पियेल्यार कॅन्सर जावपाची शक्यताय आसा. हालींसराक तरणाट्या भुरग्यांक लेगीत सोरो आनी गुळे वखदांचें व्यसन लागिल्लें पळोवपाक मेळटा. देखून सद्या तरणाट्या भुरग्यांक कॅन्सराचें दुयेंसूय जाल्लें पळोवपाक मेळटा. भलायकेचेर जर नियंत्रण दवरीत जाल्यार कॅन्सराचें दुयेंस कायमचें कमी जावपाक शकता. सध्या राज्यात हार्ट अटॅकान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. कांयच हालचाल करनासतना बसून रावप हें एक मुखेल कारण थारूं येता. भलायकी बरी उरपा खातीर दिसाक 1 फावट तरी व्यायाम करप गरजेचो आसा. तशेंच खावपा पिवपाचेर भर दिवन आपलो जीव घटमूट दवरप तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कांयच हालचाल नासतना बसून रावल्यार जिवाक धोक्याचें थारूं येता. हालींसराक बायलां मदीं लंग कॅन्सराचे दुयेंस जाल्ले दिसून येता. अजापाची गजाल म्हळ्यार सिगार न ओडपी बायलां मदीं लेगीत लंग कॅन्सर जाल्लो दिसून येता. हवा प्रदूषण, धुंवर तशेंच तंबाखूचो वापर केल्यार लंग कॅन्सर जावं येता. देखून दर एकल्यान आपल्या भलायकेचो वेळार चॅकअप करचो अशें आवाहन दोतोरांनी केलां. आंगार टॅटू काडप जिवाक हानिकारक थारूं येता. आंगार टॅटू काडिल्ल्यान स्किन कॅन्सर जावपाक शकता. आजकाल तरणाटी भुरगीं आंगार टॅटू काडटात आनी उपरांत ताचो परिणाम वायट जावं येता हें तांकां खबर नासता. देखून टॅटू काडप टाळचें अशें आवाहन दोतोरांनी सगळ्या तरणाट्या पिळगेक केलां.